माझे नाव पंकज विठ्ठल गावकर. हांव ह्या देवस्थानाचो करंट केअरटेकर आनी पुजारी. आयज देवाक तुमकां ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन सांगता देवाचे बद्दल. आमी श्री देव बोडगेश्वर म्हापसा हे म्हापसाचें जागृत देवस्थान. देवळाचें बांदकाम करून 45 ते 50 वर्सां जालीं. आतां हे देवाची स्टोरी आसा 200-300 वर्सां पूर्णची पयलीं हे झाड आसलें, देवाचें पारफळाचें झाड आसलें. हांगा पयलीं सगळीं शेतकारांची शेतां आसलीं. हांगा लोक हे मदीं एक झाड आसलें पारफळाचें, थंय देव जेवपाक येताले, रावताले. आतां ही गजाल अशी जाली की आतां एकलो शेतकार आपली रातचो वाट विसरलो घरा वयपाक. ताका लेट जाली आनी तो देवा कडेन तो कोणाक उलो करपाक लागलो. पयलीं हांगा लायटी नासल्यो, रस्ते नासले, कांयच नासलें आनी कांयच हांगा फुडें हांगा कांयच नासलें. तशेंच तेणी कोणाचे साया पयलो, पूण दिसलो मनीस ताका सोवळ्या हांगा कांबळ घेवन, हातीन दांडो घेवन आनी एक हातीन मशाल घेवन तो तांकां दिसलो. तेणी अशें म्हणटा की तेणी देवाक ताका वाट दाखयली. तेन्नाच्यान देवाक येवन हांगा जागेकार आसा जे देवा शेतकार आसा कितें ना कितें देवाक मान हाडून दिता. विडयेचो आसूं, पान विड्याचो आसूं, पयलींच्यान हांगा पांयां पडटा. आनी अशें म्हणटा की श्रीदेवी शांतादुर्गा म्हापशाची ग्रामदेवी तेणी देवाक हांगा ही पर्टिक्युलर ती एरिया आसा ती राखण करपाक धाडलेलो. आनी तशेंच तुवें नांव प्रत्येक गोंयांत प्रत्येक जाग्यार प्रत्येक एक राखणदार आसता. कलंगूट बाबरेश्वरा, घाटेश्वरा सगळे एक राखणदार आसा. तशेंच आमी म्हणटा आमी सगळे भाव म्हणटा. आतां ही आमी देवाची जात्रा पोस्ट पौर्णिमा करता. वार्षिक जानेवारी म्हयन्यान पोस्ट पौर्णिमा जावन देवाचो वर्धपन दिवस आसता. ह्या वर्सा 32वो वर्धपन दिवस आनी 90वी महान जात्रा उत्सव ही आयची आमी तयारी सुरवात केल्लेली आसा. तशेंच तुवें नांव हें देवूळ केन्ना बंद नासता, चालूच आसता 24 वरां. भायरसून तुमी पांयां पडूंक शकता, बंधन ना कांय ना. कित्याक देवाची आपली फेरी आसता. आरती जावन देव आपले पर्टिक्युलर बाउंड्रीचेर फेरी मारूंक वयता. तेन्ना फेरी मारून लोकांक राखता. कोणाच्याय अवतारान कोणाच्याय रुपान दिसता. देवूच असो न्हू, कोणाचोय अवतार घेवन तुका खंय संकटान आसाय, कितें प्रॉब्लम जाला तुका देव पावता. तेन्नाच्यान लोक थोडे करून आख्खे गोंयांतले लोक हांगा देवाच्या पांयां पडोंक येता. आतां आमी फुडें पळोवंक शकता की आमी फुडें देवस्थानाच्या फुडें जो दिपस्तंभ आसा ते देवी शांतादुर्गेक आमी डेडिकेट करून थंय बांदलेलो आसा. देवाच्या रायट सायडीक आमी कणकेश्वर देव पळोवंक शकता. थोडे वस्तू जे आमी देवळान दिवंक शकना, जे कोण आंगवणी करता मानाचे आसता, कोंबे आसता, बोकडे आसता, जो सकयल्लो मान आसता आमी सकयल कणकेश्वरा कडेन हाडून दिता. ते म्हणटा देवाचे साथीदार, देवाचे एक पार्टूच म्हणूं शकता तुमी. देवाच्या लेफ्ट सायडीक खापरेश्वरा वड आसा, थंय दाणेकार आसता. दाणेकार जे कोण नजर काडटा, कोणाचे वायट दोळो पडलेलो आसा, जे कितें कोण संकटान आसा तेंचे नजर काडपी तेच सायडीक लोक आसता. देवाच्या फाटल्यान सत्यनारायण, विष्णूचो अवतार 5 मुर्त्यो आसा. श्रावण म्हयन्यान प्रत्येक एक मुर्ती प्रत्येक एक फॅमिली बसून सगळीं जाणां पुजा करता. वार्षिक जात्रे उत्सवाक आमी पळोवंक शकता देवाचो वर्धपन दिवस, तसोच जात्रे उत्सव. आनी नंतर म्हापशाचे सगळे वेपारी मंडळ, म्युन्सिपाल्टीचे, नुस्तेकार, टेम्पोकार आनी तशेंच जे देव वेगवेगळे लोक आसा जे देव हांगा वार्षिक प्रमाणे आपल्या यजमानाक बसून पुजा बांदता आनी जे देवाची पुजा करता आनी वार्षिक प्रमाणे तांकां देव राखण दिता. आतां आमी देवाचे प्रत्येक भरपूर स्टोरी तुमी ऑनलायन आयकल्या आसतले. देव कसो कोणाक पावलो, कोण वाट विसरलो, कोण संकटान आसलो, कोणाक भुरगीं नासलीं, वेगवेगळे प्रत्येक लोकांच्या तोंडार देवाचें नांव आतां बोडगेश्वर आमकां पाव म्हणटा. तशेंच एक गोश्ट सांगता तुमकां. एक मनीस पयसच्यान येयल्लो सावथ गोवाच्या, जो आपूण वाट विसरलो गाडी बंद पडलेली. संकटान एक मनीस पावलो ताका वाट दाखयली, गाडयेची ती कामां केलें आनी ताका धाडलें. तो नेक्स्ट डे हांगा देवाच्या रुपान ताका दिसलो खंय. देवाक येवन मिठाई दिली, कपडे दिले, शॉल दिले, कांबळ दिली. बेजीक हांगा ऑफरिंग्स आमी करता, केळ्यांचो मान म्हणटा देवाक. प्रत्येक आठवड्याचे म्हापशाचे सगळे शॉपकार, म्हापशाचे सगळे रावता ते लोक येवन देवाक येवन आठवड्याच्या आयतार दीस म्हणटा, बुधवार दीस म्हणटा, पण देवाचे दीस सगळे आसता. देवूळ ओपन आसता. प्रत्येक फूल दीस हांगा गाराणे घालपी लोक आसता. केन्नाय येवं शकता तुमी. आपले मनान जे कितें संकट येयल्लें, कितें इच्छा आसा, येवन देवाक सांगूं शकता. आनी अशें देवूळ की हांगा कोण मुस्लीम पळयना, हिंदू पळयना, सगळ्यांक तुमी येवं शकता, पांयां पडूंक शकता. कांयच बंधन ना, कांयच कोणाचें अडचण ना. केन्नाय येवन देवाक पांयां पडूंक शकता. ती एक गजाल. आनी गजाल आसा की आनीक कोण वाट विसरलेलो, तेणी देवा कोणाक भुरगीं जायनासलीं, देवा कडेन आंगवण केली, ताका जाली. प्रत्येक मनशाची स्टोरी आसतली तुमकां आयकूंक मेळटा. आनी तशेंच तुमकां खबर आसतलें इतकीं वर्सां जालीं देवळान केन्ना चोरी जावंक नासली. फाटीं एक 6-7 म्हयन्याची पयलींची गजाल. ते कोण प्रोफेशनल चोर आसलेले,
ते येवन देवाची फुडली खंडपेटी तेंच्यांनी फोडले, 107 लाख काडून तेंच्यांनी व्हेले. देवाचो असो चमत्कार जे तेंच्यांनी आयतारा खंडपेटी फोडली, देवाचो फुडलो दीस येवच्या पयलींच ते चोर सगळे त्याच दिसा सांपडले. शुक्रारका बेरेस्ताराक आयतार येवच्या पयलीं सगळे देवाची वस्तू, देवाचें सामान सगळें थंयच्या थंयच मेवलें. असो जागृत देव हा, चालणारो फिरणारो. अशें हांगा तूं कोणूच आतां अशी देवाक चिती सुद्दां ना की देवा कडेन हांगा कोण फकाणां करतलो कसो. देवाक बरें मनान येता, देवा इच्छा पूर्ण करता सगळ्यांची. आनी जे कोण हांगा गोंयांत सुद्दां जे कितें कोण संकटान आसा खंयसरूय देवाक येवन उलो करून वयता, देव तेंचे सगळ्यांक पावता. आनी देवाची कृपा अशी पळया की देवूळ 24 वरां ओपन आसता, गेट ना, कांयच ना. आतां असो संकट येयल्लो की जो वॉचमॅन आसलेलो ताका सुद्दां बांदून घातलेले. चोरी जाल्या अर्द्या वरानूच कोण ना कोण भावीक देवाक मनान इच्छा घेवन येता. तो 3 व्यक्ती येयलो, ताका पळयलो संकटान आसा तो, ताका सोडलो. पुलिसांक कंप्लेंट केली. बेगीनच्या बेगीन जे देवा पुलीस येयले, सगळी कारवाई केली. आनी जे देवाक देवाचो आयतार येवच्या पयलीं सगळी देवा ती चोरी धरली, ते चोरांक धरले. देवाचे सगळे पयशे आसले ते हाती परत देवळाच्या हातीन येयले. आमकां सांग की पयली जात्रा कशी जाताली आनी आतां कशी, म्हणजे डिफरन्स कितें आसा? पयलींच्या टायमान आतां आमी पळयता की खूब गर्दी आसता. पयलींच्या टायमार इतके नासले, देवूळय धाकटे आसले, चड कांय बांदकामां नासलीं. वार्शीक प्रमाणे जात्रेचो उत्सव आसता 1.5 दिसाचो. आमी देवाची पयले वर्धपन दीस देवाचो वाडदिवस म्हणटा तो, आनी फुडल्याच्यान जात्रे उत्सव. जेन्ना आमी देवाची उत्सव मुर्ती लायता, 1.5 दिसाची जात्रा आसता. जेन्ना उत्सव मुर्ती काडटा आमी तेन्ना जात्रा सोंपली. 1.5 दिसाचीच जात्रा आसता. पण आतां भाविकाच्या खातीर जे 5 दीस वाडयले, 10 दीस केले, त्या खातीर आतां 10 दीस मेरेन जात्रा कंटिन्युअस आसता. पण पद्दत अशी आहा की जेन्ना आमी उत्सव मुर्ती लायली तेन्ना जात्रा उत्सव सुरू जालो, आनी जे देवा उत्सव मुर्ती काडली तेन्ना 1.5 दिसान जात्रा उत्सव सोंपलो. हे देवाचे आरती करून आमी उत्सव सोंपयता. हांव मागता की सगळे आमचे गोंयचे आसूं, सगळे लोक आसूं, सगळे तुमी देवाक या, देवाची पुजा करा, पांयां पडा. जे कितें मनान इच्छा आसा, जे कितें भावना आसा, जे कितें संकट आसा, तुमकां दिसता तुमी घरा कडसूनय उलो करा, जाल्यार हांगा येवन देवाक तुमी पांयां पडोन तुमचो महिमा. हांव धारगळ गांवचो रहिवासी. म्हाजें नांव गणेश उत्तम नाईक. हांगर म्हाका बाबी गांवकार म्हणून प्रतीत येता. पयलीं 1986 पासून जेन्ना जत्रोत्सव हो चालू जालो त्या वेळा पासून आमचे वडील आनी आमचे कुटुंबीय सगळे येवन हो जत्रोत्सव साजरो करताले. तेन्ना ही जात्रा फक्त 2 दिसाची जातली. पौष शुद्ध चतुर्दशी दिसा जत्रोत्सव जातालो आनी दुसरे दिसा सत्यनारायण पुजा करून हेची सांगता जाताली. त्याच्या नंतर जेन्ना हे देवळाचे नूतनीकरण 95च्या आसपास जाले तेन्ना पासून मग ही पुनःप्रतिष्ठापना, ही जी स्टॅच्यू आहा बोडगेश्वराचो स्टॅच्यू, तेची ती मूर्ती स्थापीत केली आनी तेचो हो आतां 32वा वाडदिवस. पण पयली जी जात्रा आसली ती 2च दिवसाचो उत्सव जातालो. आनी त्या वेळेचे हांव जितपर्यंत जाणा महाबळेश्वर रघुनाथ मणेरकर, नारायण सुमा वेंगुर्लेकर हे त्या वेळेचे तत्कालीन अध्यक्ष. त्याच्यानंतर वासुदेव धापुली शिरोडकर यांनी जवळजवळ 30 वर्सां हे देवस्थानचे अध्यक्षपद भूषयले. त्याच्यानंतर 2000 सालांत महेश जयसिंगराव राणे यांनी कार्यभार सांभाळलो, 3 वर्सां अध्यक्ष म्हणून सेवा केली. त्याच्यानंतर सुभाष गणेश नार्वेकर यांनी जवळजवळ 9 वर्सांचो कार्यकाळ हांगर भूषयलो. त्याच्यानंतर सुभाष रावजी कलंगुटकर यांनी 6 वर्सांचो कार्यकाळ निभयलो. आनी आतां जो अध्यक्ष आसा आनंद पुंडलीक भाटकर हेची ही आतां 9 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा. 9 वर्सां म्हणजे अध्यक्षपद म्हणून ताका जवळजवळ 7.5 वर्सांत मेळिल्ली आसा. आनी तेच्या पयलीं 1.5 वर्सांचो कार्यकाळ हो सुभाष रावजी कलंगुटकर हेचें निधन जाल्यानंतर म्हाका तो उपाध्यक्ष आसलेलो. त्याच्यानंतर तेणी ती आनी आतां ह्या उत्सवाची विस्तार जाल्लो आहा. महेश राण्या पासून मग ती 3 दिवस जाली, 5 दिवस जाली, 9 दिवस जाली, 10 दिवस जाली. अशा प्रकारे ह्या देवाची नावलौकीक नावगिती वाडत आसा. आनी गोंयांतसूनच न्हय, कर्नाटका, महाराष्ट्रांतसून तेचे भावीक जे आसात ते उपस्थिती लायतात जत्रोत्सवाक. आनी देवाची नावलौकीक गोंयाच्या कानाकोपऱ्यानच न्हय, भारत देशाच्या कानाकोपऱ्यान पावल्ली आसा. आनी देशांतसून परदेशांतसून सुद्दां देवाक भावीक नवस करतात. आतां आमचे गोंयांतले भावीक म्हणा कोण स्थायीक लोक आसात जे परदेशाक आसात, फॉरेन कंट्रीक आसात, थंयसून सुद्दां ते देवाक उलो मारतात आनी देवांची लोकांची कामां जातात. हो ह्या देवाचो चमत्कार. आमचे कडेन येवन भावीक जे कितें गाराणी घालतात तेंची जी संकटां असतात ती प्रत्येक वेळा कसलेंय संकट असो असे बरेचसे
हांव कदंबा महामंडळान नोकरी करतालो त्यावेळी कोल्हापूरचो एक व्यावसायिक कदंबा महामंडळाचे आपणाक हे मेळपाचें मॅकानिकल वर्क इंजिनियरींग वर्कशॉप आसले तेचे तेका ते कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवचे टेंडर म्हणून तेका आमच्या कदंबाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें म्हाजें नांव सांगलें आनी तेका हांगर धाडलो आनी त्या वेळार तो हांगा येयलो आनी सकाळीं थंय तेंची मिटींग जाली आनी तो जो टेंडर आसलो तो तेका मेळ्ळो परत तो सांजचो 5 येयलो आनी म्हाका सांगलें की आपल्या देवान काम केलें आपणाक टेंडर मेळ्ळें इतली ह्या देवाची प्रचिती देवाक खरी म्हटली जाल्यार देवाची आवड जर आसा एका विडी आनी पानाचो विडो आनी आवड म्हणून मागीर लोकांनी तेका 5 केळी दवरपाक सुरवात केली 5 केळयांचे नंतर आपलो नवस कोण तरी फेडटा कांय केळ्याचो घट दिता म्हणून सांगता नारळ दिता कांय कोणाचें एकदम अघोरी कृत्य आसलें कोणाचें कसल्याय संकटान आसलें कोण हॉस्पिटलान गेले आनी समजा एका तरी डॉक्टरान कांय तरी अडचण सांगली जाल्यार त्या वेळार मग ते सांगतात देवा तुका कितें कोंबो दिता बकरो दिता पण तो कोंबो किंवा बकरो हो देवाक दिना अघोरी शक्ती ज्यो आसतात तेंचे निवारण करण्यासाठी बोडगेश्वराकडे याचना केली जाता आणि बोडगेश्वर त्यांची समजूत काढता म्हणजे आताच्या हेतूर समजा कोणाची 2 पार्टीची झगडी झाली आणि थंय समज मध्यस्थी करतात कोण तरी थर्ड पर्सन येऊन मध्यस्थी करतात ताका कितें तरी दिवन थारायतात त्या प्रमाणे बोडगेश्वराक फुडें घालून जो अतृप्त आत्मो असता ताका शांत करच्यासाठी हो कोंबो किंवा बकरो दिलो जाता तो बोडगेश्वराक दिना तडजोड करण्यासाठी हो दिता ह्या देवाची नावलौकिक नावगिती वाढलेली आसा म्हणटकच प्रत्येक भावीक वेगवेगळी वस्त्रां देवाक शाल फेटो धोतर असे आपल्या इच्छेनुसार प्रदान करतात आणि त्याची मग आठवड्यान एकदा बदली केली जाता आणि ती वस्त्रां मग ती ऑगस्ट महिन्यात श्रावणात त्या वस्त्रांची पावणी लिलाव केलो जाता अशा प्रकारे ह्या देवाची नावलौकिक नावगिती संपूर्ण गोंयांत पसरलेली आसा आणि ह्या फुडेंय पसरतली आणि देव आपली नावलौकिक नावगिती वाडोवन घेतलो श्याम आत्माराम पेडणेकर हांव बोडगेश्वर देवस्थानचो कमिटीन खजिनदार तेन्ना हो बोडगेश्वराची जात्रा पळय आहा तो 90 वर्सांची आनी वर्धमानजींचे बड्डे जो आहा तो 32 वर्सां जाली तेन्ना तो असो बोडगेश्वर आहा जे भावीक तेज्या फुडें येतात आनी कितें मागतात देवा आपल्या काम जालें पूर्ण कर आपूण तुका कितें एक 5 घट दिता 10 घट दिता अशें तेका लोक हें करतात देवाचेर आनी तो देव तेंचे मनापूर्ण आयकून घेता तेंची इच्छा पूर्ण करता आनी परत तेंच्या हातीनसून आपल्या चरणांनी ताका घेवन आपल्या चरणांनी ताका घेवन येता असो तेजो प्रताप आहा आनी तो कोणाकूच दुखयना आज हेजे वयली जात्रा भरता जे जितले शॉपकिपर आहा तितल्यांक सगळ्यांक तो जाय थंय गिरायक करून ताका सॅटिस्फायड करता आनी लोकांच्या तोंडासून येता बोडगेश्वर जात्रा म्हणजे आमची व्हडली वर्सभर पोट भरपाची कशें आमकां दिसता आनी एक दुसरी गोश्ट म्हणजे तुमकां सांगूंक सोदता तुमी म्हणटले की भावीक कशें कितें येतात तेज्या फुड्यान जर जे भावीक मागतात आनी एकामेकाक सांगतात अरे म्हापशेचो बोडगेश्वर आहा तेज्या बरोबर म्हाजी इच्छा मागली ती पूर्ण जाली अशें आयकोन लोक येत रावतात आनी आपली इच्छा पूर्ण करून घेतात आनी तो मागल्याची इच्छा पूर्ण केल्या शिवाय कसोच रावना आमी ल्हानपणा पासून जात्रा भोंवपी आमी भुरगेपणां आयजकोट खाण घेवन आमी जात्रा येता रातचे आतां जात्रा अशी आहा तेन्ना 2 दिसाची आसताली 3 दिसाची आसताली आतां 10-12 दीस जात्रा जाता आनी कितके दीस लोकांची अफाट गर्दी आसता आनी लोक अशे ल्हान भुरग्या बाळांक घेवन येतात कोण जाय आनी थोडे इतली आसता भावना आसता की आपले भुरगे ल्हान भुरगे तेजे पांयाकडेन ठेयलें की ते बरें जावचें अशें दिसता आनी तो खरेंच तांकां बरें शिक्षण करून बी व्हडली हातून शिक्षण करून दाखयता आनी ती तो जावप त्या भुरग्यांक परत त्या फुडें येता हांव दिपक माडेश्री माजी उपाध्यक्ष हांव जात्रा म्हणटशी जात्रा आयच्यान वाडदिवस आनी फाल्यांच्यान जात्रा सुरू आदी काळान आमी जावंक नासले तेन्नाच्यान आमी जाणट्या कडल्यान आयकताले कितें म्हणून जात्रा कशी जाताली जावं देव बोडगेश्वर कसो पावतालो आयज पळयशीत जाल्यार आयज हेवटेनच्यान कळवणच्या वाटेन लायन लागता व्हडली ती गिरवाडा तेकता ते सायडीच्यान पणजे वाटेच्यान कारण देव बोडगेश्वर हो हाकेक पावता कोणें उलो केलो संकटाक पावता आनी जे हॉस्पिटलान आसूं जावं खंयसरूय आसूं जावं कोण सांडला जो आसूं जे बोडगेश्वरा कडेन गाराणे घातले की काम जालें अशें समजूंक जाय इतली लोकांक विश्वास आसा इवन हांगासले लोक भायर आसात एब्रॉड आसात ते हेचेर व्हिडियो कॉल करतात आनी गाराणे घालता तांकां सांगता आमकां एक गाराणे घालून दी म्हणून इतली श्रद्धा देव बोडगेश्वराची की तो पळय फोना वयल्यान पासून पावता भायल्या गांवांत आमी आयकलें की जाणट्यां कडल्यान तेन्ना की आदले दिसा गाडेकार बी येताले रातचे रावताले जात्रा करप जात्रा करप रात रावप आतांय बी तशें थोडे भावीक येता रातचे रावतात
आनी दुसरी जात्रा करतात आनी घरा करतात. आयज सांजे पयशे जाल्यार खूब भावीक न्हिदलेले आसतले पयसून थोड्यांचे आंगवण आसतले की ते चोलान येतात. कुडाळ कणकवली तेवटेनच्यान येतात, हेवटेन महाराष्ट्रांतल्यान येतात. कारण देवाक तेंच्यांनी सांगणें केल्लें आसता आपूण तुज्या जात्रेक चलोन येतले. ते लोक आयज रातीक पावतले आनी फाल्यां जात्रा करून घरा वयतले. समज कोण तरी रातचो फसलो, वाट गावना, वाट कळना, ताका देव बोडगेश्वर जे वाटे मेरेन पावोंक जाय ते वाटे मेरेन ताका तो पावयता, उजवाड दाखयता. बाबा हांगा तूं पावलें आनी तेच्या घरा मेरेन पावपाक तेजे साथीदार आहात तेंच्या कडेन व्हरून सोडटात. ते साथीदार व्हरून पावयतात. साथीदार म्हणशीर वयर वयशीत जाल्यार देव घाटेश्वर आहा, हेवटेन वयशीत आमचे राष्ट्रीय आहा, साखळेश्वर आसा. हेंच्या कडेन पावल्या उपरांत तो कोणूय जाणो तो आपल्या घरा पावता, कांय दुखावत जाय नासतना. आयज जात्रेचे पयशे आहात जाल्यार एकामेकाचे भेटी पावता. एकामेकाचे म्हणजे कशी, जेन्ना मिलाग्री हांगारलो आयज फाल्यां जात्रेक फाल्यां एका मेणवाती जलो तो मिलाग्री वयता, घाटेश्वराक भेट वयता, शांतादुर्गाक भेट वयता, देव हांगा साळान भेट वयता. कारण देवाचे जे कडेन कनेक्शन आहा थंयसर एकामेकाची भेट एकामेकाक पावता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.